काणकोणा गांवडोंगरे एके बायलेक गळो चिरून मारली। नाव श्रीमती गांवकार, वय 40। 2 दिसां सावन पत्तो नाशिल्ल्यान वाडो तिका सोदतालो। सकाळी नान्या जंगलात तिची कूड मेळ्ळी। तिचो गळो कापला। कूड आनी कपड्यांची अवस्था पळयल्यार लोक बलात्काराची शक्यता उक्तायतात। तिचे फाटल्यान पूत आनी धूव आसा। पुलिसांनी सांजे उल्हास वेळपाक दुबावा खाला धरलो। गांवडोंगरेचो आदलो सरपंच म्हणटा, असली कर्मां थंय घडत आसतात, पुलीस कांयच करनात। गांवडोंगरे खोतीगांव वाठारांत फाटले 2-3 वर्सांत कितलेशेच खून जाल्यात, मात केशीचे फुडें चडशें कांयच जायना। शुक्रारा थंय असलीच आनी एक केस जाली। फाटल्या 2 दिवसां सावन बेपत्ता आशिल्ले श्रीमती गांवकाराची कूड शुक्रारात नान्या जंगलात मेळ्ळी। तिचो गळो कापला। तिची कूड आनी कपड्यांची अवस्था पळयल्यार बलात्कारूय जाला आसुये अशी शक्यताय लोक उक्तायतात। पुलिसाक अजून आरोपीचो पत्तो लागूंक ना। चलो सांगतालो आतां की बुधवारा सांजची केल्ली म्हण आमकां कांय खबर ना, पूण हेजे पळय जाला तेजेर खंय तरी सक्त कारवाय जावची। हेज्या पयलीं अशें केसी जाला तेंचो कितें तपास लागला? जाला पूण तेजेर कांय जालें ना, जाला अशें पूण तेजेर कांय जालें ना। फाटल्या 2-3 वर्सांत गांवडोंगरी आनी खोतीगांव वाठारांत गुन्यांव वाडल्यात आनी प्रकरणाचो निकालूय लागना अशें गांवडोंगरेचो आदलो सरपंच अशोक वेळीप म्हणटा। एक गांवांत मर्डर जाली जाल्यार ताका एक बाकीच्या गांवच्या लोकां कडच्यान दबाव येता, कित्याक जालें तें जालें अशें ह्या लोकांच्या वेळीप लोकांक समज आसता। ते कित्याक जावपा जाय, नाजाल्यार तो गेलो परत आनी कांय निश्पन्न जावपा ना अशें म्हणून दबाव येता आनी मागीर तें मिटयता। खबर आसता कोणी कितें खबर आसता कोणी कितें केलें तें, पूण त्या खातीर हेजी सकल चवकशी जावपा जाय। आमी रोखडेंच धांव घेता कोणा कडेन, आमदारां कडेन, मंत्र्यां कडेन आनी कोणा आमचे कोण हे आसा तेंचे कडेन धांव घेता आनी ती निभावता, पोके करता। आनी म्हणून हें चड घडटा, पूण हें चड अशें जावचें न्ही म्हणून हेजे खातीर कितें ही तरी केस सामकी रेप करून तेजे खूनच केला असं आमकां दिसता। काणकोणच्यान बबेश बोरकार, प्रुडंटा खातीर। साळगांव कोयरा प्रकल्प उबारपाचो निर्णय घेतना सरकारान लोकांक विश्वासात घेवंक ना। ह्या प्रकल्पाचेर सरकारान लोकांची मतां जाणून घेवंक ना अशें साळगांव आनी पिळणचे लोक म्हणटात। प्रकल्पा खातीर शिष्टमंडळ जर्मनीक धाडचे परस तांकांच गोंयांत आपोवचें आनी लोकांक कोयरा प्रकल्पाचेर मार्गदर्शन करचें अशें पिळण नागरीक मंच आनी साळगांव नागरीक मंचान मागलां। मंचान हे विशीं मुखेल सचिवाक बरयलां। उत्तर गोंया खातीर साळगांव पठाराचेर कोयरा प्रकल्प बांदपाचो सरकाराचो प्रस्ताव आसा। ह्या प्रस्तावाचेर हालींच उच्चस्तरीय समितीची बसका जाल्ली। बसके वेळार साळगांव आनी कळंगूटचे सरपंच आसले आनी तांणी प्रकल्पाक तेंकोय दिल्लो। पूण साळगांव आनी पिळणचे लोक म्हणटात, सरकारान लोकांची मतां घेवंक नात। The government seems to be bulldozing its way in doing things without getting the people's opinion. People have not been informed anything about this, especially our Panch members, our Sarpanch. He seems to be having a committee of garbage management, but not a single member of the garbage management committee has been informed. हे बाबतींत सरकारान आमकां कांयच म्हायती दिवंक ना म्हूण आमच्या बाकीच्या लोकांक ना कोणाकूच पंचायतीन ना हुंयच ताणें कांयच कोणाक लोकांक सांगूंक ना। कोयरा प्रकल्प थारोवपा खातीर एक शिष्टमंडळ जर्मनी धाडपाचो निर्णय सरकारान घेतला। शिष्टमंडळ जर्मनीक धाडचे बदला जर्मनींतल्या कंपनीक गोंयांत हाडचें आनी लोकांक ह्या प्रकल्पा विशीं म्हायती दिवंक सांगचें अशें लोक मागतात। You call that German delegation here. Let people get satisfied themselves. Exactly. These people who are coming from Germany can bring slides, whatever, and explain to the people at the village level, Baba, this is going to happen in this place. देवेंद्र गांवकर, प्रुडंटा खातीर। मायनिंग बंदीचे सावट फुडले लुसोफोनिया गेम्सांचेर पडूं येता अशी शिटकावणी मायनिंगांतल्या लोकांच्या फ्रंटाच्या फुडाऱ्यांनी दिल्या। मायनिंगाचेर काँग्रेसीन राजकारण बंद करचें। मुख्यमंत्र्याक जर खरेंच मायनिंग सुरू करपाचें आसत जाल्यार ताणें 29 तारखेर पणजे मायनिंग पिपल्स फ्रंटाच्या बसकेचें अध्यक्षपद स्विकारचें अशें आव्हान फ्रंटाच्या फुडाऱ्यांनी कुडचडी आनी कुळ्या जाल्ल्या सभांनी दिलां। खणी सुरू करच्यो म्हूण केंद्र सरकाराक जागोवपाक 29 ऑगस्टाक पणजे आझाद मैदानाचेर मायनिंग पिपल्स फ्रंटाची जाहीर सभा जातली। सभेक लोकांनी येवचें म्हूण आयटक आनी हेर फुडारी मायनिंग वाठारांनी सभा घेतात। शुक्रारा कुडचड्यार रवींद्र भवनानय बसका जाली। चवथी उपरांत खणी सुरू जाल्यो ना जाल्यार गोंयचें आंदोलन आनीक खर जातलें। मागीर भौशीक कार्यावळींनी आडमेळी आयल्यार लोकांक जबाबदार धरचे न्ही अशी शिटकावणी आयटकान दिल्या। आनी गोंयांत मागीर नाना तरेच्यो लोकशाय पद्दतीन चळवळ्यो जातल्यो
total boycott of all public functions, including Lusophobia games. मायनिंग बंदीचेर राजकारण चल्लां हें कळपाक लोक पिशेना अशी शिटकावणी फुडाऱ्यांनी शिगांवचे सभेन राजकारण्यांक दिली. आज गोंयांत काँग्रेसीक आमी शिटकावणी दितात, राजकारण करूं नाकात. मनोहर पर्रीकाराक तर दिसता की आपूण गोंयच्या लोकां बरोबर आसा आनी मायनिंग चालू करपाचो सक्रिय वांटो आसा, जाल्यार तेणी 29 तारखेची गोंयकारांची सभा आझाद मैदानाचेर जाता, तेच्या अध्यक्षस्थान तेणी स्विकारचें आनी तेणी लोकांक मार्गदर्शन करचें. मायनिंग लिजावेली स्थगिती काडटा अशें एके वटया मुख्यमंत्री उलोवन दाखयता, जाल्यार दुसरे वटया केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणटा मायनिंग बंद दवरप सद्याच्या परिस्थितीन परवडना. मात मायनिंग बंदी जे सुप्रीम कोर्टान उठोवपाची ते कोर्टा मुखार सरकार आनी केंद्र दोगांयची बाजू सध्या लंगडी पडल्या. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. साखळेचो नवो उपनगराध्यक्ष दामोदर घाडीन भाजपाचो राजिनामो दिला. आमदार प्रमोद सावंतानूच आपल्याक उपनगराध्यक्ष पदा खातीर अर्ज भरपाक सांगिल्लो असो दावोय घाडीन केला. सांखळी पालिकेंतल्या भाजपा विरोधी पंगडाचो तेंको घेवन उपनगराध्यक्ष जाल्ल्यान आमदार सावंतान दामूक गद्दार म्हणिल्लो. सांखळी पालिका खंयच्याच राजकीय पक्षाची न्हय अशें स्पश्टीकरण नगराध्यक्ष धर्मेश सागलानीन केलां. सांखळेचो आमदार दोतोर प्रमोद सावंतान गद्दार म्हणिल्ल्यान चाळवल्ल्या दामू घाडीन आमदार सावंताचेर खर टिका केल्या. आदलो नगराध्यक्ष नारायण रेळेकाराकडच्यान तांणी फुडली तारीख घालून आदींच राजिनामो घेतिल्लो असो दावोय दामून केला. म्हाका कित्याक सांगपाक जाय, म्हाका ताणें काल गद्दार म्हटलो. हांव गद्दार न्हू, हांव भारतीय जनता पार्टी बरोबरच आशिल्लो. मिलिंद रेलेकराकूय ताणें सांगलें की मिलिंद रेलेकराक 2 म्हयने आनीक वाडोवन दिता पूण तूंय भर म्हणून. हे मिलिंद रेलेकराक इन एडवान्स ताणें रेजिग्नेशन घेतलें. आतां हातून गद्दार म्हणटा जाल्यार हातून आतां ही डबल टिबल गेम म्हाजे कडेन कित्याक खेळ्ळी तुमी? म्हाका 10 मिनटां म्हणल्यार आमदारान फोन करून जाल्यार तूं विड्रॉ कर म्हणून दुसरे कडेन. म्हणून हांवें मागीर धर्मेशाक बिनशर्त पाठिंबो दिलो. सांखळी विकास मंच सांखळी पालिका चलयतली. ह्या संघटनेचो खंयच्याच राजकीय पक्षा लागीं संबंद ना अशें नवो नगराध्यक्ष धर्मेश सगलानीन स्पश्ट केलें. सांखळी विकास मंचाक खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीचो सपोर्ट ना. आमी हो डेव्हलपमेंट फ्रंट फॉर्म केला फक्त सांखळीच्या विकासा खातीर. प्रुडंटा खातीर सांखळेच्यान उदय परब. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.